गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कशी आहात तुम्ही सगळी? हांव आतांच उठला. पयलीं हांव फ्रिजांतलें नुस्तें भायर काडटा जें हांवें राती उजरोवन दवरलेलें. राती वैभवान कामासून येता आसतना लेपो हाडलेल्यो आनी बांगडे हाडलेले ते हांवें रातीच उजरोवन मिठाक लावन दवरलेले फ्रिजान. चला तर करुया. आयज हांव लेप्यांची कडी करतलें आनी बांगडे फ्राय करतलें. आयज हांव चायेक फोव करपाक घेतले. फोव म्हटल्यार तिखट फोव जे आमी फोडणी मारून करता ते. थोडी हितून बटाट घालतात ती म्हणटा बटाट फोव. हे हांव बेश्टेच करतले विदाउट बटाट. चला तर पळोवया. सगळ्यात पयलीं तेल तापोवंक दवरलें आनी तेल तापतकच मागीर सांसवां, जिरें, करवील आनी कांदो, हिरव्यो मिरसांगो हे घालून फोडणी मारली. कांदो हांवें बरो तळसून घेतलो. मागीर हांवें हळद घातली इल्ली. हळद घालतकूच हांवें मीठ घातलें आनी साकर इल्ली घातली. कांदो हांवें बरो तळसून घेतलो. मागीर तेतून हांवें फोव घातले जे हांवें धुवन पयलीं दवरलेले. सगळ्याक लास्ट हांवें घातली कोथमीर कित्याक आमी सगळी पयलींच फोडणेन घातलेले म्हणून लास्ट हांव घालता कोथमीर आनी मागीर घालता सोय. आनी अशा तरेन आमचे जाले हे फोव. चला आमी काडया मिरसांग आतां. सोय घेतली, सुकी कोथमीर घेतली, मिरसांगो घेतल्यो, आमटाण, कांदो, इल्ली हळद आनी एक बारीकसो टमाट घेतलो. आयज हांव मिरसांग ग्रायंडराचेर वांटपाक घेतली. सगळी हांवें सोय जी मिरसांग काडलेली ती हांवें ग्रायंडरान घातली. हेतून मातशी पेस्ट बरी जाता, बारीक मिरसांग जाता, पूण हेका टायम खूब लागता. मिरसांग जाली वांटून हांव एक त्या तोपान काडटा. तेज्या पयलीं हांवें कांदो आनी हिरवी मिरसांग बारीक करून दवरलेली. कांदो मातसो बारीकूच केल्लो. मिरसांग मागीर हांवें तेतून कांदो आनी मिरसांग घातली आनी मागीर खतखतो काडपाक दवरलो.
बरो खतखतो येतकूच हांवें तितून लेपो घातल्यो, ज्यो हांवें 2 पयलीं दवरलेल्यो. बरो कढयेक खतखतो येयलो. मागीर हांवें मीठ घातलें कढयेक आनी मागीर बारीक गॅस करून दवरलो. त्या तरेन आमची लेप्यांची कढी जाली. बांगडे हांवें बरें क्लीन करून घेतले. मागीर तितून हांवें आगोळ घातलो. मागीर इल्ली आलें लसुणाची पेस्ट घातली. ती पयलीं बरी लायली. मागीर हांवें हळद, फोड ही नॉर्मल आमची मिरसांग आमी काडटा आनी डायरेक्ट घातली. थोडी ती पयलीं पेस्ट करता आनी मागीर लायता, तशेंय केल्यार जाता. ही हांवें जी आमी डेली घरान करता तशेंच हांवें केल्लें. थोड्यो हांवें लेपो काडून दवरलेल्यो फ्राय करपाक. तेकाय हांवें सेम मिरसांग तशीच लायली. बांगडे हांवें भाजपाक घेतले. एक मिरसांग लायतकूच एक 10 मिनटां तशेंच दवरून मागीर भाजपाक घेवपा जाय. म्हटल्यार बरी मिरसांग लावन पयलीं 10 मिनटां दवरल्यार नुस्त्यांक बरी मिरसांग लागता. मागीर हांवें तवो दवरलो. मागीर बांगडे फ्राय करपाक घेतले. बांगडे आनी लेपो हांवें वांगडाच फ्राय करपाक दवरले. आनी अशा तरेन आमचे बांगडे फ्राय जाले.